सगळ्यांक एक 12 जाली आता. एक शॉकिंग इन्सिडन्स आझाद मैदानार आयज आतांच 5 मिनटां पयलीं जावन गेले. एक टुरिस्ट टॅक्सी अर्टिगा अकस्मात आमच्या आझाद मैदाना भितर घुसली आणि तो ड्रायव्हर नॉन गोवन आसलो आणि आख्खो टायट आसलो. आणि जेन्ना आमी पळोवपाक गेले तो हिंगा कितें करता, पयलीं आमकां दिसलें की बाबा कोणाक पिकअप ड्रॉप करपाक गेलो, पूण जेन्ना आमकां गमलें की हो डायरेक्ट आझाद मैदानाचे भितर ग्रावंडा कडेन आमची ती एक स्टेज आहा थिंगा फुडें, थिंगा पावलो. आमकां मातशें भंय दिसलें, कित्याक हिंगा आमचो MLA विरेश बोरकर हंगर स्ट्रायकर आसा आनी सद्याक तो न्हिदलेलो आसा. हो इन्सिडंट कसो घडलो आमकां कांयच म्हायती ना, कित्याक ती अर्टिगा म्हाका दिसता आझाद मैदान, म्हाका दिसता हे हिस्ट्रीन हिंगा एक टॅक्सी भितर सरोंक ना. आनी तेय जेन्ना ड्रायव्हर फूल आख्खो टायट आसून आझाद मैदानाचे ग्रावंडार पावता, हिंगा सगळे गेटी ओपन आहा, कोणेनूय येवंक जाता रातचे. पूण जेन्ना टॅक्सी येता, खूंय ना खूंय आमचे MLAक एक सेफ्टी कन्सर्न कशें एक क्रिएट जाल्लें आसा. हांव जे पुलीस स्टाफ हांगा हाजीर आहा तांकां आमी ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा की MLA हिंगा आहा आनी तुमचे प्रेझन्स आसूनय एक अर्टिगा जो नॉन गोवन चलयता आनी जो फुल्ली टायट आसा तो भितर कसो पावलो. ही गेट ओपन कशी उरली. आनी जेन्ना आमचो भाव आमचो एकलो भाव ताका विचारूंक गेल्लो, ताका कडेन कांय उलोवंकूय जायनासलें. तो आपणाचे भाशान कितें उलोवंक लागलो आनी जेन्ना आमकां खूंय ना खूंय आमी भिले की हो कितें MLAक अटॅक करूंक येयला काय कितें, तेन्ना तेणें रेस मारली. आतां लोकांक दाखोवंक सोदता, अर्टिगा तुमकां सगळ्यांक खबर आहा, ताका ती हायटेड गाडी. आनी आमचे जे स्टेप्स आहा, हे स्टेप्स आहा पळय, जरी तर तेणें फूल एक्सलरेशन मारून हे सायडीन येयल्लो, आमचो MLA थिंगा न्हिदलेलो आसा. कितेंय जावंक शकतालें. सो हांव पुलिसा कडेन मागता, जे कोण आमचे पुलीस आहा, PSI आहा, PI आहा, प्लीज तुमचे ड्युटी तुमी पाळात. आमी आतां एक्स्ट्रा विजिलंट रावतले. दीस इज अ शॉकिंग इन्सिडंट. म्हाका दिसता दीस कांट बी अ कोइन्सिडन्स. ही खूंय ना खूंय कोणें प्लांटेड केला कोण तो मनीस. हांव स्ट्रिक्ट इन्क्वायरी मागता. हो जो कोण टॅक्सी ड्रायव्हर आहा तो डेफिनेटली नॉन गोवन. ताका अरेस्ट करचो, तेजेर इन्क्वायरी बसोवची. जी गाडी आतां आझाद मैदानार आहा ती सीज जावची आनी अंटील इन्क्वायरी ही गाडी तुमी सोडचें न्हू म्हूण हांव मागता. आमचे बाब इनासा कडेन तेणे थोडें तेजें कितें आहा तें सांगचें. आमी विदेश न्हिदले तेजे फुडल्यान आमी बसलोले आहले. झाकून हे वाटेन गाडी येयली आनी सारकी टर्न मारून विरेशा फुड करून रावली. आमचे दोग तीग जाण भाव तेंचे फुड्यान धांवन गेले. हो रेस करून स्टार्ट करून सोदतालो, तेणें चाय काडली. अशें दिसलें की तो फुड करून तेजेर वयल्यान घालूं सोदतालो काय अशें दिसलें. सारकें ताका फेस करून दवरलेली तेणें गाडी. ती रेस करचे वगतार तेणें आमचे कोणाकडल्यान चाय काडली तेजी आनी तो सारको टायट आहलो. आनी अशें म्हणटा हिंगा आझाद मैदानार गाडी येवपा अलावड ना म्हूण. ती गाडी कशी येयली म्हूण आमकांय खबर ना. हांव सोद म्हाका पुलिशे गाडी अशें म्हाका दिसलें. आनी थिंग रावल आनी टर्न मारून विरेश न्हिदले ताका फुड करून रेस कोत्तालो तो.
तेन्ना तो धांवन वचोन ते चाय काडली आनी थिंगाय कोण न्हिदलोलो आसलो झाकोन तशी ते सायडी पासून येयलो जाल्यार कितले जाणां मारून उडयतालो म्हण खबर ना ते कळूच रावं जायना आसलो आनी तो भायलो देखून हांवूय मातशें मागता तेजी बरी चवकशी करून आमकां हालीं कितें तें सांगचें देव बरें करूं. पळय म्हाका दिसता आमचे आमदाराचे लायफाक डेंजर आसा. सगळ्यांक खबर आहा तो हंगर स्ट्रायकार बसलेलो आसा. 39A हे अमेंडमेंट स्क्रॅप करपाक आयजूच कितलेशेच लोक त्याच्या सपोर्टाक येयल्ले. खूंय ना खूंय गव्हर्मेंटाचेर नाजाल्यार कोण दिल्ली बिल्डर नाजाल्यार कोण दिल्लीकर नाजाल्यार कोण कोण हे 39Aच्यार बेनिफीट जाता तांकां खूंय तेंच्या पोटान दुखलां. खूंय ना खूंय तेय भिल्लेले आसा आनी म्हाका दिसता दीस इज इंटेन्शनली डन टू क्रिएट फियर अमंग द प्रोटेस्टर्स, टू क्रिएट फियर अमंग आवर MLA. आमी भिवचे ना. पुलीस आहा. If anything happens to Viresh Borkar, the police definitely will be held responsible. Home Minister will be held responsible. Pramod Sawant, हांव तुका एक सांगूंक सोदता, हे प्रोटेस्टाक तूं लायटली घेयनाका. विरेशाक जितले सेक्युरिटी जाय ते तुवें आझाद मैदानार आतां प्रोवायड करचेच पडटले बिकॉज ही इज अ इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑन हंगर स्ट्रायक. तेजे हेल्थ पॅरामिटराचे आमी पळयतले पूण तेजे सेफ्टीचे जरी तर तुकडे जायना तुवें सांगचें. आमी आमच्या लोकांक आपयता कित्याक आमकां दिसता की तुजे पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन तेजी सेफ्टीची दखल घेवंक जावची ना. सो तुवें सांगचें आमकां फाल्यां तुकडे जाता काय ना विरेशाक सेफ्टी प्रोवायड करपाक. आनी जर तर जायना तेय सांगा आमकां. आमी आमचे भुरग्यांक रेडी करता आनी असले इन्सिडंट्स जायना म्हूण आमी आतां एक्स्ट्रा विजिलंट रावतले. हांव मागता लोकां कडेन दीस इज अ बॅटल, करो या मरो. आतांच म्हाका दिसता विरेशाक ते मारूंक सोदता. जे भाशेन आयज हो इन्सिडंट जाला हे विरेशाक मारूंक सोदता. हांव मागता गोंयचे आख्खे लोकां कडेन तुमकां जरी तर दिसता विरेशाचें लायफ धोक्यान आहा फाल्यां तुमी हांगा हाजीर जावतले आनी तुमचो सपोर्ट आमचे MLA तुमी दितले म्हूण. देव बरें करूं.